इझाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप 64 अध्याय 4 वाक्यातावन 7 वाक्य. प्रामाणिकपणान जिवंक संतोषतल्यांक आनी तुज्या वाटान चलतल्यांक तूं भेटोवंक येताय. वय तूं आमचे रागार जालोय, कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केलें. जायतो काळ आमी तुजे उपराटोन आशिल्ल्याव आमी सगळीं अशुद्ध मनशां बरीं जाल्याव. सगळें आमचें प्रामाणीकपण मेळ्या वस्त्र भशेन आसा. पानां भशेन आमी सगळीं भोंवताव आनी वाऱ्या परी आमचे अपराध आमकां लोटून व्हरतात. कोणूच तुजें नांव उलो मारिना. तुका घट्ट धरूंक कोणूच जागो जायना. कित्याक तुजें मुखामोळ आमचें मुखलें लिपयलें आनी आमकां आमच्या खोटेपणाच्या अधीन केलें. तरी सर्वेस्परा, तूं आमचो बाप, आमी माती, तूं कुंभार. कित्याक आमी सगळीं तुज्या हाताचो वावर. देवाचें उतार हें. मोगचेनो आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा कशें एक सत्यवंत आयदान हांवें तुवें जावेत घे म्हणून. एक पॉवरफूल वेसल कशें जावेत घे म्हणल्या विशयंत एक नियाळ आमचे मदें. वय मोगाचेनो, सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका भेटोवंक येता. आनी इतलें सांगल्या उपरांत थंयसर इझाया प्रवादी म्हणटा, आमी आतां प्रस्तुत खंयच्या परिस्थितीर आसा. प्रस्तुतूर आमी एका खोटेपणाच्या अधीन तुवें आमकां केलाय म्हणटा. कित्याक थंयसर खोटेपणाच्या अधीन केला म्हणटा? कित्याक म्हळ्यार थंयसर त्या इस्रायलीत घरांक कश्ट आशिल्ले, खंत आशिल्ली, बेजाराय आशिल्ली आनी तांकां तांचे राय तांचेर जुलूम चलून आशिल्ले. आनी त्या खातीर तो म्हणटा, आमी खोटेपणा वरवीं ताच्या खोटेपणाच्या अधीन आमी आसा. आज मुस्तमुटी आमकां भोगोवंक पुरो आमी आशक्त जाल्याव. आमी आशक्त जाल्याव आयच्या समाजाच्या परिस्थितींत. हांव आनी तूं हर एकले आमकां आशक्त जाला म्हणलें भावान येवंक पुरो. आनी 11वें वाक्य म्हणटा, आमी वाचल्या वाचपा 7वें वाक्य म्हणटा, तरी सर्वेस्परा, तूं बाप, आमचो बाप, आमी माती, तूं कुंभार. आमी माती, तूं कुंभार. आमी एक फुटकर आयदान. ह्या आयदान फुटकर आयदानान कितेंच करूंक जायना. आमी एक अशक्त व्यक्ती. पूण सर्वेस्परा, तूं आसा न्ही. आतां सवाल, हें फुटकर आयदान कशें एक सत्यवंत बळवंत एक पॉवरफूल आयदान जावंक शकता गे म्हणलें. जर तर आमी पळयलें जाल्यार मुस्तपुटी आमी संवसारीक चिंतपान आमी चिंतचें कशें म्हळ्यार, जर तर ग्रस्त मनशाचो पूत तो जल्मातानंत ग्रेस्त आसता आनी त्या देखून ताका नॅचरली एक उरल्या भुरग्यांचे की हे हायर लेवलार अवकाश तो खंडिती वयर येता आनी तो सत्यवंत जाता. ह्या प्रभावीत मनशाचो एकलो व्यक्ती आसा तर त्या प्रभावीत मनशाच्या बळान ताच्या भुरग्यांक उंचल्या फावंडा पावतात. ह्या उंचल्या जातीन जल्मातानच उंचल्या जातीर जल्मालें जाल्यार म्हळ्यार थंयसर प्रभावीत जातीन जल्मालें जाल्यार तो एक व्यक्ती वयर येता. जावंक पुरो एक अमेरिकन जल्मातानंत अमेरिकन सिटीजन जावन जल्माल्यार तो व्हडलो व्यक्ती. एका दक्षिण आफ्रिकाच्या एका सामे देश थंयच्या व्यक्ती जल्मोवचे की अमेरिकन सिटीजन जावन इंग्लंड सिटीजन जल्मल्यार तो एक प्रभावीत व्यक्ती न्ही गे. ह्या एक बळवंत समुदायाचो तांच्या गर्भांतावन आयलो जाल्यार तो व्यक्ती जल्मातानंत एक प्रभावीत व्यक्ती, एक बळवंत व्यक्ती. आनी त्या देखून आमचें सादारण लोकांचें चिंतप जावन आसा, आमी काळें करूंक साध्य आसा. आमी एक सादारण कुटुंबान जल्माले व्यक्ती. आमचें थंय चड बोल ना, आमचें थंय चड सकत ना आनी त्या देखून आमी कितें करूंक साध्य. पवित्र पुस्तकाची चरित्रां आमी थोडे फावटी पळयली, थोडें उदाहरण आमी घेतलीं जाल्यार कोणायकी खंयच्या संदर्भारी जिवनांत वयर येवंक साध्य आसा. कोणायकी खंयच्या संदर्भारी जिवनांत वयर येवंक साध्य आसा. आमी जाणाव एली
तो एक प्रधान याजक जावन आसलो आनी थंयसर आयिल्लो सामुएल केवल थंयसर सेवा करूंक आयिल्लो, सेवा करूंक सामुएल थंयसर आयिल्लो. पूण आमी मुखल्या दिसांनी पळयता पवित्र पुस्तकाचें चरित्र सांगता ह्या सामुएल इस्रायलांत भोव बलादीक एक व्यक्ती जालो. सामुएलाचें जेन्ना नांवान तूं जाणाव ताज्या आवयक भुरगीं नाशिल्लीं, बारीक रडणें म्हणल्यार बरें करनाशिल्लीं, अस्कत जावन आशिल्लीं. आनी त्या इली येवन सांगता तुजी वोंटो हालता आसतना, मागणें करता आसतना हालता आसतना येली चिंता कित्याक तो एक पदवेर आशिल्लो, तूं कांय पियोन म्हूण आयल्याय गी म्हणून, म्हळ्यार पडपड जाता म्हणून, कित्याक तो अधिकारार आशिल्लो आनी एक निर्बल स्त्री जावन आशिल्ली. आनी ते म्हणटा ना हें सकाळच्या फोंता बराबर हांव कांय पियोंक ना, हांव मागणें करनासा म्हणून. आनी असले एका स्त्रियेतावन जल्माल्लो तो सामुएल. तसलो व्यक्ती मुखल्या दिसांनी एक बळवंत, एक सकत, एक बळवंत व्यक्ती जावन आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत भोव बळवंत व्यक्ती जावन आसा. थंयसर आमी एलिया प्रवादीक पळयता. पयलीं सांगलें एली, आतां एलिया प्रवादी. एलिया प्रवादीच्या काळार थोडे जाय तितले प्रवादी आशिल्ले आनी एलिशा ताच्या फाटल्यान, ताजो एक फाटल्यान धांवसो व्यक्ती. आनी एलिशा ताच्या फाटल्यान येतना थंय पवित्र पुस्तक सांगता 50 जाणांचो प्रवादीचो पंगड सांगता पळय तुज्या देन्याकास खाण व्हरतात, वयर उखल व्हरतात ते जाणांगी, ते पुरो बरे प्रवादी 50 प्रवादी. आनी वो ताजो सेवक ताच्या फाटल्यान ताजो शिश्य जावन ताजे थंय धांवता. आमी पळयता ह्या एलिशाक तो एक सामान्य व्यक्ती जावन आशिल्लो, पूण सर्वेस्पर देवाच्या सक्तेन तो भरता. आनी एलियान केल्ल्याचें की दोट्ट्यान अजापां करूंक शकता. एलियान केल्ल्याचें की दोट्ट्यान अजापां करूंक शकता. म्हळ्यार एलिशा दोट्ट्यान अजापां करचो म्हळ्यार तितली सकत ताजेर भरता. एक सामान्य व्यक्ती. एलिया एक महासक्तेवंत व्यक्ती आनी ताका ताज्या कुडयेंत समेत ताका म्हळ्यार ताका जीव आसता तेंत ताका सर्गा गेल्या रथार तो वयर गेले म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. अनेक कुशीन आमी पळयता तशें आमकां भोगता जर तर व्हडल्या एका प्रवादीच्या फाटल्यान आसल्यार ताच्या नेक्स्ट येवचेक एक व्हडतो एक अवकाश म्हणून सामान्य आमची चिंता. पूण एलिशाचो साकोर गेहजी आशिल्लो. गेहजीकी तेंचे चान्स आसलें गी, ताकाय तेंचे चान्स आसलें गेहजियाकी. पूण गेहजिया खंयसर वता, गेहजिया त्या नामान त्या कोटकाराक नितळ करता आसतना एलिशा म्हणटा म्हाका कांयच नाका म्हूण ताका वचूंक सांगता. पूण हांगासर असो हो गेहजी ताजो साकोर तो त्या नामाना फाटल्यान धांवता. आतां फुटी सांगून आपणाक इल्लें ताल येता, इल्लें उस्तूर आनी काण घेता. आनी हें घेवन वता आसतना एलिशा म्हणटा होगी ओ काळ तूं हें पुरा घेवचो काळ. आनी म्हणटा त्या नामाना तावन गेल्लें कोड तुका लागून दी म्हणटा. आनी ताज्या उपरांत तो कोडा पिडेस्त जाता. पळया एक व्हडतो अवकाश ह्या गेहजीक आशिल्लो. पूण ताणें तो होगडावन घेतलो. पयत पुस्तकांत आमी पळयता मलगड्याक चड अवकाश. पयत पुस्तकांत आमी पळयता मलगड्याक चड अवकाश. हांव मलगडो बुथ म्हणटात. पूण त्या अब्राहम सोबत इजाकाच्या भुरग्यां पैकी थंयसर जाकोब आनीक एसाव आसतात. कोणाक तें भाग मेळ्ळें? जाकोबाक धाकट्याक मेळ्ळें. आनी तो प्रभावीत व्यक्ती जावंक पावलो. जाकोबाक परत कितलीं आसलीं? 12 भुरगीं आशिल्लीं, मलगडे आशिल्ले. पूण कोणाक मेळ्ळें चान्स? जुजेक निमाण्याक मेळ्ळें. थंयसर एक संगत म्हाका तुका एक हांवें तुवें चिंती जाय गे. एक प्रभावीत व्यक्ती जावचें, एक सक्तेवंत व्यक्ती जावचें. हांवें आनी तुवें चिंतल्या प्रमाणे समाजाच्या खंयच्या एका निर्दिश्ट रितीन ना, सर्वेस्पर देव
कोणाय की खंयच्याय वखता तो उंचल्या पोंडा पोवंक शकता, सत्यवन जावंक पावता. हांव आनी तूं मातयेच्या आयदन सोमा, तरी पूण ह्या मातयेच्या आयदन एक बळवंत पॉवरफुल जावंक साध्य आसा, बळवंत एक पॉवरफुल जावंक साध्य आसा. आनी त्या देखून ह्या दिशेन हांवें तुवें चिंतीत आयच्या दिसा म्हज्यान तुजें नियाळ जावन आसा. हांवें कशें एक बळवंत व्यक्ती जावन ह्या समाजीन जियेत, ह्या समाजीन कशें जियेत. जर तर आमी ह्या विशयान चिंता पटयलें जाल्यार मुस्त जाणांचे मुस्त सजेशन्स असतात. एक पॉवरफुल व्यक्ती जाय जाल्यार कशें जायचें गे म्हणून. पूण आमी कितें तें लौकीक तरान सांगतात आनी कितें वांजेल्यांत आसता पळयत आसतना थोडी एक सुचना या थोडी एक चिंता आयच्या दिसा आमी थोडी आटयता. पयलें जावन आसा आमी उलोवचीं तीं उतरां, आमी उलोवचें तें उतार. एक पॉवरफुल व्यक्ती जायचे जाल्यार, एक सत्यवंत व्यक्ती जाय जाल्यार आमच्या उलोवण्याक नियंत्रण जायचें, आमच्या उलोवण्याक नियंत्रण जायचें. जर तर तुमी समाजाच्या व्हडल्या व्हडल्या एक प्रभावीत व्यक्तींक पळयलें जाल्यार जावंक पुरो तें मागण्याचें, जावंक पुरो तें लौकीक, एक प्रभावीत व्यक्तींनी सणाव जावन उलोवचें गरजे पुरतें मात्र, गरजे पुरतें मात्र. वट्टारें फटाफटा फटाकन फटा बेश्टें दिसता उलयनात. कितलें गरज आसा तितलें मात्र ते उलयतात, तितलें मात्र ते उलयतात. हांवें न्ही तुवें उडास दवरसय, जर तर आमकां आमच्या जिवनांत एक प्रभावीत व्यक्ती जावंक आशा आसा जाल्यार, एक सत्यवंत व्यक्ती जावंक आशा आसा जाल्यार हांवें तुवें उलोवच्यांत मीत दवरूंक जाय, उलोवच्यांत मीत दवरूंक जाय. त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा, म्हणण्याच्या पुस्तक 10व्या अध्यायांत 18वें वाक्य म्हणटा, आपले ओंठ नियंत्रीत करता तो शेणो. आपले ओंठ नियंत्रीत करता तो शेणो. कित्याक तो शेणो? कित्याक म्हळ्यार ह्या व्यक्तीन कितेंय उलयलें जाल्यार त्या व्यक्तीच्या उतराक चिंतून तो उलयता, वठारे उलयना आनी ताका एक त्या उतरांक भारी एक वेट आसा. जेजूचें पळया तुमी, जेजूक साबार सवालां केल्ल्या वेळार जेजून लंबो कांय सांगूंक वचना, मोठव्यान सांगचें आशिल्लें, बारीक मोठव्यान, बारीक मोठव्यान. खंयचीय ताजी उतरां पळया, ताका सवालां विचारल्यार बारीक मोठ्या रितीर आन्सर करचें. व्हडलें लंबो एक्सप्लेनेशन दिवन लांब रितीर केताळें करूंक ना. बारीक जावंक पुरो जेजूचें, जावंक पुरो आमच्या विवाहीत प्रवादींचें, या आमच्या धार्मीक कितें आमी म्हणटा संतीनीचें पळयलें जाल्यार तांचे जिवनांत ताणें उलोवचीं उतरां बारीक नियंत्रीत जावन आसलीं, बारीक नियंत्रीत जावन आसलीं. जाकोबाच्या पयल्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत 19वें वाक्य अशें म्हणटा, म्हज्या अतिमोगाच्या भाव भयणीनो, इतलें तुमी बरेंकन जाणा जाया, हर एका मनशान जाय जाय आयकूंक सुडसुडीत पूण उलोवंक सवकास. आयकूंक सुडसुडीत पूण उलोवंक सवकास. कित्या खातीर उलोवंक सवकास जाल्ल्या वेळार बरें जाता? कित्याक म्हळ्यार आमी कितलें उणें उलयता तितलें लोक आत्रेगान आयकून आसता. हेपट्यो उलयल्यार एक पुरो सायबा म्हणून. वय सत्य सांगचें, मुस्त उलयल्यार ताजें केदाळ आसचें सायबा म्हणून कोणी आयकना. इल्लें उलय गे, आपा थोंड एक काडलें सायबा ताणें, एक 4 उतरां उलयलो, खुशी जाली म्हणटात पयले सुवातेर. दुसरें, त्या उतरांत तो सगळें विवरण सांगना, मागीर गंभीराय धरता. तांचो एक गूट आसता, हर एका उतरांत 3 येता मागीर चिंता. ताणें सांगलें अशेंगी तशें जावन आसूं पुरो, परत्यान चिंतूंक. सगळें सांगल्यार कोणाक कितें इंट्रस्ट ना. इल्लें उलयल्यार तांतूं ताजे भितर अर्थ कितें, कितें जावन आसूंक पुरो ताजो अर्थ म्हूण आमी चिंतून आसता. आनी एकलो मनीस तांतूं चिंतून आसता. तेच प्रमाणें ताज्या उतरांक तांतूं पिशेपण आसना, फुलिशनेस ना. कित्याक म्हळ्यार उलोवचें तिल्लेशें, मुस्त उलयल्यार वठार उलोवन येता. फुलिशनेस ताजें हें ना, कांय अर्थ नातलें, हें पिशेपण ना. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा,
म्हणण्याच्या पुस्तकात 13 अध्याय 13 वाक्य, आपल्या तोंडाचे नियंत्रण करता तो आपलो जीव राखता. कितें करता? आपलो जीव राखता. कित्याक? वठारे तोंडाक आयले उलोवन सामाश्यांत तो शिरकाना, सामाश्यांत शिरकोंक शिकतना. त्या देखून जिजूय म्हणटा, तुवें उलयल्या हर एका उतराक तुवें लॅक दिवंक आसा, हर एका उतराक लॅक दिवंक आसा. मत्तेवाच्या 12 अध्यायान 73 वाक्यान सुमी जिजू म्हणटा, देखून हांव तुमकां सांगता, मनशांनी उलयल्या उपकारपणांतल्या हर एक उतरांचे लेख जडतेशे दिसा दिवचें पडटलें. अशें तुजेच उतरा वरवीं तूं अपराधी वा निरपराधी म्हूण तीर्प जातलें. सरकाराक मात न्ही, आतां जाल्यार तितलेंत करतात. खंयसर एक शब्द भायर पडलो जाल्यार कुडले सुरू करता. आळे ताणें तशें सांगलें न्ही, निरपराधी या अपराधी, कुडले ताका अपराध. आमच्या लोकांक अपराध पण चड म्हणून जालें, निरपराधी म्हणचे उणें. खंयसर एक शब्द भायर पडल्या पुरो, कुडले स्टार्ट केलें. आनी ताणें कशें सांगलें, अशें सांगलें, तशें सांगलें म्हणून. त्या देखून जर तर हांव आनी तूं आमच्या समाजांत एक प्रभावीत हांव तूं मातयेचें आयदन आमकां एक सत्यवंत व्यक्ती जाय जाल्यार कालें करी जाय, उलोवचें उणें करी जाय. म्हळ्यार कंट्रोल्ड टॉक. सेकंड, आमी खंत बेजाराय करूंक नसो. खंत बेजाराय, इतलें खंत बेजाराय आसतना करूं नजो म्हळ्यार सांगता जाल्यार कशें? सगळ्यांनी खंत बेजारायत, इशिल्यांत तिशिल्यांक खंत बेजाराय करूं नजो खंय. खंडीत जावनी खंत बेजाराय केल्लो व्यक्ती प्रभावीत व्यक्ती जावंक शकना, सत्यवंत व्यक्ती जावंक शकना. कित्याक सत्यवंत जायना? ताका सगळें टेन्शन, जेवंकी समज जायना, कूड अस्कस जाता, न्हिदी पडना, कूड अस्कस जाता, मोती विरार आयत, कांय नवें चिंतूंक वचूं जायना, मागणें म्हणूंक जायना. सिंपल. तिनी ना. विरारे केल्ल्या मनशाक कुडीची भलायकी ना, मोतेचें समाधान ना, आत्म्याचें सकत ना. तिनी टायपार त्या मनशाक ताका कालेय करूंक जायना. त्या देखून फिलिपकारांक बरयल्या 4 अध्यायान 6 वाक्यांत जिजू थंयसर सांत पावल म्हणटा, कसलोच कंत हुस्को धरी नाकात, हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. पळया, खंयचेंय टेन्शन करचें नाका, कर कांय आमकां साध्य आसना. बगार जर तर कलेक आसा जाल्यार मागणें करचें आनी देवाक थँक्यू म्हणचें. त्या देखून सांत पावलान एक सिलास बंद आसल्या वेळार ताणें हे देवा, आमी इतलें पुरो देवाच्या राजाक प्रगट करता, आमकां तोसून बंदीन घाला न्हू रोडून बसूनात. देवाक अर्घ होगळाप दिवन स्तुती गायन करता आसतना थंयसर तांकां बंधना जावन सुटका मेळटा. आनी थंयच सांत पावल फिलिपकारांक बरयल्या पत्रां म्हणटा, खंयच तुमचें टेन्शन आसूं दी, खंत करून बसनाकात. खंत करून बसल्या कडले मनीस अस्कस जाता, चिंतपंती अस्कस जाता, कुडींती अस्कस जाता, मागण्यांती अस्कस जाता. आनी ह्या वरवीं हांव आनी तूं हें भायली कूड मात्र हें आमचें जाय न्ही, आमचे भितरली सकती अस्कत जाता. त्या देखून हांवें आनी तुवें खंत करूंक नसो. आमी आयच्या इसाया प्रभुच्या पुस्तकांत वाचिल्ल्या पयलें 64 वाक्य म्हणटा, पयलें म्हळ्यार आमचें वाचल्याचें पयलें वाक्य, प्रामाणीकपणान जियोंक संतोशतल्यांक आनी तुज्या वाटांनी चलतल्यांक तूं भेटोवंक येताय. संतोशान जियेतल्यांक जेजू केदाळय भेटता. कित्याक थान तूं आसो संतोशान, थंयसर ते प्रेजन्स ऑफ गॉड आमकां भोगूंक मेळटा. आनी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार किर्तन 27 पयलें वाक्य म्हणटा, सर्वेस्पर जो उजवाड आनी म्हजें थाराण, कोणाक हांवें भियोंक जाय, सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें तरतरोंक जाय. त्या देखून हांवें कोणाक भिवचें हांवें गरज ना, टेन्शन करची गरज ना. देखून हांवें खालें करी जाय, म्हाका टेन्शन आसतना. टेन्शन आसचें एका वा 2 संगतींनी, साबार संगतींनी आमकां बरेंपण आसा. हांव काल अशें उलयतना कालाक उलोवन अशें आशिल्लो, आमी चिंता आमचेर थंय ग्रेस काय ना, व्हडलें कार ना, व्हडलो बंगलो ना. आमी विसरात आमकां बरें कुटुंबा जिवीत आसा, बरें बायल आसा, बरो घोव आसा, बरीं भुरगीं आसा. आमी तातूंत संतोश सुद्दां पावना.
तिशील्या घराचे व्हडलें कार पळयतना सुरू जाता, व्हडलें घर पळयतना टेन्शन जाता, व्हडलें खालें पळयतना. पूण त्या हंताक तूं भोंवता आसतना तुका भोगता तांकां तितलें पूर आसलें की तांकां बरें कुटुंबा जिवीत ना, बरी भलायकी ना. कितें आसा तातूंत संतोश पावचे एक. सेकंड, कोण आमकां खुशी दितात आमच्या मोगाची, आमकां हात दिला जाल्यार एकल्या वा दोगा मनशांनी. पूण उरिल्लीं मनशां आमचे सांगात आसात. आमी तसल्या मनशां सांगात रावल्ल्या वेळार आमकां आमची सकत रिएनर्जायज जाता. त्या देखून खंत आमी करूंक नजो, ताज्या बदलाक आमकां खुशी खंयसर दिता तसल्या व्यक्ती लागीं, तसल्या संगतींनी, तशें फाटल्यान घडिल्ल्या हर एका संगती विशयी हांवें तुवें चिंता पटोवन संतोश पावल्या फुडलें आमी खुशयेन आमकां बोळ आमची सकत वाडटा. आनी त्या देखून किर्तनकार म्हणटा कित्याक आमी बेजय खाल्याक, कित्याक खंत करचें, कित्याक आमी बेजय. आमी खंयचीय खंत करची गरजत ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजो आसरो, कोणीय म्हाका कांय करूंक असाध्य म्हळ्यार असाध्य, कोणें कांय करूंक साध्य ना म्हणटा सर्वेस्पर. आनी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार हांगासर सांजवांच्या पयल्या अध्यायांत ताणें बरयल्या पत्रांत पयल्या अध्यायान 4 वाक्य म्हणटा, तुमचे सवें आसा तो आत्मो संवसारा सवें आसल्या आत्म्या प्रसाड बळादीक, म्हजे भितर असो आत्मो चड बळादीक. पूण हांव नेणा तो आत्मो बळादीक म्हणजे तें आसा ह्या फुडकऱ्या आयदना भितर एक बळादीक आत्मो आसा म्हणलें नेणा आसून हांव भायर कितें म्हाका दिसता ताजेर हांव कॉन्सन्ट्रेशन करना आसा, भायर कितें म्हाका दिसून आसा ताजेर कॉन्सन्ट्रेशन करून आसा. आनी म्हजो बळादीक आत्मो आसा तरी हांव निशक्त जावन आसा. कित्याक म्हाका भायल्यो संगती म्हाका कंट्रोल करना, म्हाका अस्कत करना आसात. जेजूय म्हणटा सामातेवाच्या 6 अध्यायान 25 वाक्यान म्हणटा, देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें आनी जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखा उरतो हुस्को तुमकां नाका. थंय पुरा टेन्शनांत काणूचें नाका, खंयचें टेन्शन काणय नाका. थंय जेजू म्हणटा आराम रावोंक पळया, संतोश भरीत रावंक पळया. आनी केदाळा तुमी संतोश भरीत आसतात त्या दाळा तुमचे थंय नवी सकत तुमचे थंय उपजाता. तुमचें फेशियल एक्सप्रेशन, तोंडाचें एक्सप्रेशन आमकां खाली जाल्ल्या कडल्यान आमकां थोंड कलर चेंज जाता, सगळ्यांक जाता तितलें एवॉयड करूंक पळयचें. त्या वेळार जाता तुका मुखार आसल्या व्यक्तीक तुजेर कॉन्फिडन्स येता, मुखार उलयतल्या व्यक्तीक कॉन्फिडन्स ता धैर्य, ह्या मनशा कडेन उलोवंक धैर्य येता. आमीच टक्का जाल्यार ताका उलयतल्या की कॉन्फिडन्स ना, आमकांय कॉन्फिडन्स ना. आनी संगच्या हर एक हात घाल्ले आमकां असक्त जावन सक्तीवीण जावन आमी शिरकता. त्या देखून आमचे भायलें एक्सप्रेशन देखून जेजू म्हणटा तुमी खाल्या उपास केल्ल्या वेळार तोंडां बावून वचनाका. थंय यू शूड लूक फ्रेश, बरें फ्रेश दिसाचें, बरें कर, नितळ निर्मळ कर वस्तूर घालना. एक आमचें व्यक्तित्व भायलें एपियरन्सूय करेक्ट आसाचें, आमी शक्तिवंत द एपियरन्स आमचें बऱ्या तरान आसाचें म्हणटा. तिसरें, आमी जर तर आमकां कांय साई गरज आसा जाल्यार आमकां दया कर न साई कर साईबा, म्हाका अशें समस्या म्हळ्यार मस्त लोक आमकां हेल्प करिना. कित्याक हर एकलो मनीस बेजिकली स्वार्थी आसूं साईबा म्हाका काल्याक म्हणटा. पूण तेंच आमकां सगळ्यांक, म्हाका आनी तुका दोगांयकी आमकां सगळ्यांक फायद्याचें म्हळ्यार त्या जाल्यार हांव करता म्हणटा. तें बारीक बरें सकाळ आमकां फायदे त्या जाल्यार करया म्हणटा. आनी हे प्रभावीत व्यक्तींक तुमी पळयलें जाल्यार तांचे कसलेय समस्या आसूं दी तांणी म्हणचें सगळ्यांक समस्या म्हणचें, आनी ताणे सगळे लोक तांच्या फाटल्यान धांवन येता आनी ते बारी व्हडले लिडर जातात. पळया तुमी एक हांवें एग्जाम्पल दिजें म्हणून ना दिल्यार ताका मस्त वेळ येता. खंयसरी तूं जर तर तुका सही जाय जाल्यार आमच्या लिडर्सांचे तुमी पळया, ताणें कालें करचें कोत्ता की सगळ्यांचो समस्या म्हणचें आनी सगळ्यांनी म्हाकाय समस्या म्हूण सगळें म्हटलें आनी वो इमिडियटली लिडर जावचें, वो एक बळाद एक लिडर इमिडियटली. हांव कितें सांगता म्हळ्यार मुस्तपुटी आमची अस्कतकाय आमी सांगून आनेकल्या कडेन दग्ग सलाम घाल म्हाका हेल्प कर म्हणचें न्ही. आमकां आमचो जिजू आसा, आमकां सर्वेस्पर देव आमच्या सांगात आसा हें आमी जाणा जावन जर तर
म्हाका वैयक्तीक जाल्यार सर्वेस्पर हातूंत भायर घालता. जर तर समुदायाचें समाजाचें सगळ्यांक जाल्यार सांगाता काणकोण आमी गेले जाल्यार आमी सक्तीवन जावंक शकता. जावंक पुरो सगळी समस्या व्यक्तिगत आसनात. सगळ्यांक येता चिंत्या म्हाका एक एम्प्लॉईजांक कामात हांव हें करना आसात. आमी सगळी एम्प्लॉईजांक सांगाता तांकां अर्थ करून खाण गेलें जाल्यार त्या दाळा आमी एक सक्तीवंत एक प्रभावीत व्यक्ती जावंक शकता सगळ्यांची समस्या जाल्यार. जर तर आमचे तर समस्या जाल्यार सर्वेस्पर देवाक समर्पिया. सर्वेस्पर देव खंडीत जावन त्या समस्येंतल्यान आमकां भायर हाडूंक शकता. आमचे तावन आनी एक आमी सक्तीवंत जायचे जाल्यार आमचे तावन सदांच उपकार मेळचे बरी जायचे. वी शूड बी युजफूल देन त्या दाळा लोक तुका एक ताजो एक सक्तीवंत प्रभावीत व्यक्ती म्हणून तुका एक मानून घेता. जर तर हांव खंयच्याय रितीन उपयोगूच ना, कोणी म्हाका सक्तीवंती करना, म्हाका दीस येतना आशक्त जावन येता. कितले कश्ट जावन दी मोगाच्यान, कितले कश्ट जावन दी. जर तर आमकां सक्तीवंत व्यक्ती जायचे जाल्यार आमी आनी एकल्याक उपयोगाचे व्यक्ती जायचे. जेजू सामतेचे 25 अध्याय 35 आनी 36 वाक्यान म्हणटा, कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें, हांव पोरको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो, हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें, हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली, बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. पळया, इतलें पुरा कामां करता आसतना ते व्यक्ती कोणाक पळोवन आसतात मोगाच्यान. कोण हे पुरा सही करतात त्या व्यक्तीक देवा तो म्हाका कांय म्हण सही करूंक आयलो म्हणून आमकां मेळटा. आनी ऑटोमॅटिकली तो व्यक्ती कितें जाता, एक इम्पॉर्टंट सक्तीवंत व्यक्ती जाता, एक प्रभावीत व्यक्ती जाता, एक बळादीक व्यक्ती जाता उडासतोरा. जर तर कोणायक कांय करना जाल्यार ते व्यक्ती ह्या मनशाक कित्या खातीर पळयतात, पळोवंक सोंसनात. आनी त्या देखून पेल्याक हांव युजफूल जावचें बरी. जर तर म्हजी बोगणां आनी त्या प्रमाणे हांव करता जाल्यार हांव एक सक्तीवंत जावंक शकता. जावंक पुरो लौकीक रितीन, जावंक पुरो आत्मीक रितीन, जावंक पुरो चिंत्या पवित्र आत्म्याचें देणी फळांनी एक मनीस आसा. कितलीं जाणां वेतात, म्हाका एक हिलिंगा खातीर माग, म्हाका एक थापरसत माग, ह्या म्हज्या गरजा इंटरसेसरी आसा जावंक पुरो. त्या व्यक्तीक लागीं जायते जाण येतात आनी तो व्यक्ती कोण तें अनेकल्या खातीर आपल्या जिवनांत अनेकल्याच्या उपकारा खातीर स्पंदन करता. त्या सर व्यक्तींक तो एक व्यक्ती एक सक्तीवंत जावंक शकता. जर तर तुका सक्तीवंत जायचंय, म्हाका सक्तीवंत जायचंय, हांवें आनी तुवें कालें करीचंय, जाता तितल्या जाणांक उपकार आमचे तावन कशे जातात पळयचंय. कितले उपकार आमचे तावन जातात तितले हांव आनी तूं चड आनी चड सक्तीवंत जावंक शकता. आमी पळयता रायांच्या पयल्या पुस्तकांत 17व्या अध्याय 16व्या वाक्यांत सर्वेस्परान एलिया उदेशी सांगिल्ले प्रमाणे पिठाची मुडकी खाली जाली ना आनी तेलाची बरणी सुकली ना. त्या खातीर कितें जालें, ती बरणी भारी म्हत्वाची जाली. कित्या खातीर, ती सुकूंक वचूं ना, तांकां उणें जावंकूच ना, खेदाळे तांतू आशिल्लें आनी त्या खातीर ती बरणी तें वचून ती बारी गरजेची जाली. जर तर ती बरणी खाली जाली जाल्यार ताका कोणीय म्हणी वॅल्यू दितेंगी, त्या बरणी बदल्यान येतेंगी ना. सर्वेस्पर देवाची सकत म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं वळोवंक आमी दिली जाल्यार सर्वेस्पर कशें सर्वेस्परान एलिया मुखांतर सांगोन थंयसर ती मुडकेंत जाय तितलें पीठ तशेंच तेलांत त्या बरणेंत जाय तितलें तेल आशिल्लें. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सर्वेस्पराची सकत वळता आसतना मोगाच्यान ती सक्ती वरवीं हांव आनी तूं ह्या समाजांत एक प्रभावीत व्यक्ती जावन जिवंक शकता. हांवें तुवें उडास दवरचंय, समाज ह्या समुदाय आमकां तांकां जाय जाल्ले बरें चलोवंक प्रयत्न करता. समाज ह्या समुदाय हे आमचे कुटुंब हे आमचे शेजारी तांकां जाय जाल्ले बरी आमकां एका कुशीन घालूंक पळयता, जावंक पुरो अस्कत करूंक विविध रितीन अस्कत करूंक पळयता. पूण हांवें तुवें सक्तीवंत जावचें म्हणल्यार उद्देश आसल्यार कितें करीचें, आमकां आमी रिक्रिएट करीचंय, रिक्रिएट अवर सेल्स. आमी एका
एका मुल्याक पडल्या जावंक पुरो ताणें पुरो तशें करूंक प्रयत्न करता जावंक पुरो पूण ताणें मुल्याक गेलां ताणें म्हाका पाड उलयतात ताणें म्हाका पाड केलां देखून हांव अशें बसता हांव म्हाका कळलें आनी म्हाका नाका म्हळ्यार तूं अशक्त व्यक्ती निष्प्रयोजक व्यक्ती जावन वयताय त्या देखून हांवें तुवें कितें करूंक जाय हांवें तुवें परत या दुसऱ्या परत जावन एक सत्यवंत व्यक्ती जावंक वी हॅव टू रिक्रिएट अँड रिलोकेट आवर सेल्स आनी त्या देखून आमी जर तर पळयत पुस्तकांत तुवें पळयलें जाल्यार जेरेमिया प्रवाच्या 18 अध्यायांत पयले हांव 6 वाक्यान सर्वेस्पर कुंभाराच्या मुडके विशीं सांगता सर्वेस्पराचें उतार जेरेमियाक पावलें उठ आनी कुंभाराच्या घराची वाट धर थंय हांव तुका म्हजो संदेश दितलो हांव देंवून कुंभाराच्या घरा गेलो थंय तो चक्राचेर आपलो वावर करतलो तो करतलो त्या मातयेचें आयदन ताच्या हातान पाड जालें देखून ताणें परत आपलो वावर सुरू केलो आनी आपणाक बरें दिसता तशें दुसरें आयदन केलें तेन्ना सर्वेस्पराचें उतार म्हाका पावलें इस्रायलाच्या घराण्या ह्या कुंभार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना उलयता तो सर्वेस्पर सो म्हाका न्ही तुका एका वक्ताक एका मुल्याक ह्या समुदायान कुटुंबान शेजाऱ्यांनी ह्या कोणीय आमच्या वडिलांनी कलें केलां जावंक पुरो सर्वेस्पराक परत म्हाका तुका सक्तीवंत करूंक साध्य आसा परत म्हाका तुका भयंकर सक्तीवंत करूंक साध्य आसा आनी तो सर्वेस्पर खंडी जावन करूंक करता पूण ह्या विशयांत हांव आनी तूं चिंतिना पळयत पुस्तक म्हणटा आमी पळयता सांजोच्या 14 अध्याय 14 वाक्यांत स्वामीजेचो म्हणटा हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान किदेंच ताणें वचोना हांव ताका तें उदक ताजे भितर एक झर जावन सस्तीक जिविताक उमळून वळटलें सस्तीक जिविताक उमळून वळचें तसलें विशेश तराचें ती झर खंयसर आसची ह्या फुडकऱ्या आयदनांत ती विशेष तरेची झर आसा आनी झर खंयसर वता थंयसर बरेंपण करता आनी खंयसर वता तें थंयसर बरेंपण पडटा आमी कितें चिंता म्हळ्यार बायलें सोबाय बायलें घन बायलें आमच्या सरावंडिंगा विशयांत आमी पदवी आनी ताजे विशयांत आमी चड गमान दिता पूण गमान दिना हांव तूं खंयसर म्हळ्यार आमच्या भितर आसच्या त्या सक्तेक हांव तूं गमान दिना त्या देखून आमी पळयता आमी दिसान दीस अस्कत जावन आसा चिंत्या प्रधानमंत्री जावंक पुरो भारत असो जावंक पुरो अमेरिका असो प्रेसिडेंट जावंक पुरो तांची सायज कुडीची सायज तितलीच आमचे पर्यंत कुडीची सायज डिफरन्स व्यत्यास कितें भितर आसची सकत नाव हांवें कितें सांगचें हांव आनी तूं जर तर सक्तीवंत जावंक आशेता जाल्यार हांवें तुवें खंयसर केंद्र करीत जाय भितर आसच्या सक्ते विशीं हांवें तुवें चड जागृत जाय चड केंद्रीकृत करीत जाय त्या वेळा ही सकत चड बळादीक जाता त्या वेळा तूं व्यक्ती चड सक्तीवंत जाताय आमी कांय जायना सायबा आमी मातयेचीं आयदनां सोमा पूण ह्या मातयेच्या आयदन जाल्यारय हाचे भितर आसचें दिर्वें वर्तें जावन आसा चिंत्या एका आयदनांत खाली मेळें घाला म्हण चिंत्या त्या आयदन ऑक्शनां दवरल्यार कोण घाण येता कांय घेना कोण न्ही घाण घेना त्या आयदना भितर पुरा गोल्ड कॉयन्सां दवरल्यान भांगाराची कॉयन्सां ऑक्शनां दवरल्यार कशें वचत हायेस्ट वॅल्यूर येता आतां म्हज्यान तुजें एक सामान्य आयदन तरी पूण आमचे भितर आसची सकत आमी ताजे विशीं कॉन्सन्ट्रेशन कर ती सकत बळवंत केल्यार कितें जाता हांव आनी तूं मोलादीक व्यक्ती एक सक्तीवंत व्यक्ती एक बळवंत व्यक्ती जावंक आमी शकता त्या देखून सांत पौल कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 7व्या वाक्यान म्हणटा असली उतरावर्ती पदवी आमचे तावन न्ही पगार देवा तावन येता म्हूण दाखोवचे खातीर हें दिर्वें आमी मातयेच्या आयदनांनी वयता आमचे भितर आसचें दिर्वें एक भोव बरी सकत खंयच्यान वयता ह्या मातयेच्या आत्तां फुडकोर टक्काक आनी गाडी लागल्यार पडक्क जाता एक काली बरो चाप आयल्यार पडक्क जाता कांय करूंक साध्य ना त्या देखून असलें आव्हान तूं अस्कत आयदनांनी अस्कत कुडींनी आसूंक पुरो
तरी पूण आमचे भितर आसचे सकत भोव बळवंत सकत म्हाका भोव बळवंत सकत आनी ह्या सक्तेक कोणी केदाळस आमकां मॅचिंग करूंक जायना. आमी पळयता आमच्या त्या सक्तेक विशेष रित्या सक्तेक सर्वेस्पर देव हांवें तुवें ह्या वक्ता आतां मागता आसतना त्या सक्तेक आमी चड आनी चड मागया. कित्याक म्हळ्यार हांव सांगता म्हळ्यार आमकां ह्या वेळार गरज सर्वेस्परान म्हज्यान तुजी सकत वाडोवची. इसाई प्रवादी 59 अध्यायांत पयल्या वाक्यान सांगता सर्वेस्पराचो हात तुमकां साई करना तितलो मोठो न्ही, सर्वेस्पराचे कान तुमचे मागणें आयकना इतलें बरें न्ही, तरी पूण तुमचे मदें आनी देवा मदें तुमचे पातकां आडकळ जावन आसात आनी ती जर तर गेलीं जाल्यार तुमचो ताळो सर्वेस्पर देव आयकता. आनी आयच्या वचपान आमी पळयलें इसाई प्रवादी 64 अध्यायांत थंयसर प्रवादी हेंच सांगता आमी सगळे अशुद्ध मनशां वरी जाल्या, सगळे आमचे प्रामाणीक कोण मेळ्या वासरे भशेन आसा, पानां भशेन आमी सगळीं बावल्या, वाऱ्या वरी आमचे अपराध आमकां लुटून व्हरतात, हें पुरो आमी वाचलें. आतां जर तर आमी नितळ जाल्यार निश्कळ जाल्यार हांव आनी तूं एक प्रभावीत व्यक्ती जावंक शकता, एक विशिश्ट शक्ती जावन जगता. कित्याक म्हळ्यार किर्तन 2 अध्यायांत 8व्या वाक्यांत सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दिता, पृथ्वी शेकानशेक तुज्या अधीन करता. ब्युटिफूल. हें वाग्दान दोन आमी मागया. किर्तन 2 अध्याय 8वें वाक्य म्हणटा म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दिता, पृथ्वी शेकानशेक तुज्या अधीन करता. असो एक प्रभावीत व्यक्ती, सत्यवंत व्यक्ती म्हाका तुका जावंक अवकाश आसा, म्हाका तुका जावंक सगळ्यांक आमकां अवकाश आसा. सवाल ही सकत आमचे भितर आसची सकत बळवंत करूंक हांवें तुवें कितें मेटांक घेतल्यान गे म्हणलें सवाल. दिसपट्ट्या जिवनाच्या माया जालांत आमी तातूंत बैले मात्र आमी पळोवन आसा. तें काम, तो हुद्दो, तें कुटुंब, तें हें ताचे विशयी आमच्या बोवाऱ्याच्या संगते विशयंत हांव तूं गंभीर तरान दिसाच्या 24 वरांत 24 गंटे 23 गंटे 59 सेकंड ताच्या विशयंत आसचें. भितर आसच्या सक्ते विशयंत हांवें तुवें ध्यान करूं ना म्हाका आसतावन आमी हांवें तुवें हर एकल्यानी बळवंत एक सत्यवंत आयदान जावंक जाय. त्या खातीर सर्वेस्परा देवा लागीं आसतना आमी मागया मोगाच्यान म्हाका एक सत्यवंत आयदान कर आनी हांवें ह्या समाजांत सत्यवंतपणी जियोंक ए पॉवरफूल वेसल जावन जियोंक म्हाका कृपा लाबून दी. सांग पावल आपल्या पत्रांत थंय बरयल्ल्यान बरयता थंयसर तो एका घरांत कशीं मोलादीक आयदानां आनी ल्हानशीं आयदानां आसात, उण्या मोलाची आसात, तशेंच समाजांत आमच्या समाजांत मोगाच्यान मोलादीक बळादीक व्यक्ती आसात, ह्या भाडी कांयच सकत नातले आसात. अवकाश म्हाका तुका सगळ्यांक आसा एक सत्यवंत बळादीक आयदान जावचें आसलें. आज जेजू लागीं आमी मागया. सुमिया हांव एक केवल आयदान, मातयेचें आयदान, तूं कुंभार, हांव एक मातयेचें आयदान. आज म्हाका रिक्रिएट कर तुज्या सत्यान बोर आनी बळादीक तरान तुज्या जिवितान जिवंक करपा दिवं. मागया. आमीन.